सगळ्यो उबी रावया. Gloria, eu cada dia, soles por agua canuya. O Gloria, eu cada dia, soles por agua canuya. Don जीवाचे एकूच जीवी, दोन काळजाचे एकूच काळी. मोगान कुडीन एकूच जावच्या, होकलोरे फुडें सोदता. दोन जीवाचे एकूच जीवी, दोन काळजाचे एकूच काळी. मोगान कुडीन एकूच जावच्या, होकलोरे फुडें सोदता. Oklinoria, eu cada dia, soles por agua canuya. Oklinoria, eu cada dia, soles por agua canuya. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलली सांज आवडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, आयज ऑल्विन आनी एलिशॉन जिवीतभर सांगातीत जिवंक आपली पावलां मारतना देवाचो उपदेश लोकनीक जिवितांत पाळूंक सेंट एलेक्साच्या आश्रया खाल जेजूक मोदेस्ती धरूंक निर्णय घेतात. जे देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं न्हय. तर ऑल्विन आनी एलिशॉन एकामेकाक वळखल्या उपरांत हो मोगाचो संबंद सगल्या आडखळी मदें थीर गोड धरूंक जेजू वरवीं आपलो नवो घोराबो नाजरताच्या पवित्र गोऱ्याब्या परी मोगाचो, समजिकायेचो, मागण्याचो आनी बोगसण्याचो जावं ह्या मिसाचे भेटेन तांकां बापाचे बोल मागुया. प्रितेच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आज ऑल्विन आनी एलिशॉन कितें भाशेन लग्ना संस्कार वरवीं मोगाचो एकवट जोडूंक फुडें सरल्यांत. आनी जे भाशेन तांणी विचून घाललो विशय म्हणटा, देवान जोडलां ते मनशान मोडून म्हणटकूच स्वतांचो एकवट तांणी न्हय पूण देवानूच घडून हाडला. हें सोत तांणी मनान धरूंक आनी सदांच मोरो पर्यान होच सासणीक एकवट तांणी जिवो सांबाळूंक हे मिसांत तांचे पासत आमी मागुया. आनी फावो ते परी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवचे खातीर ते गेल्ल्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो ज्ञान सारून सांगा. मनान चिंतून तरान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kaklutku, sumia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, sumia kaklutku, sumia kaklutku. Mój ma deva kunsugi. Shanti tacia ista sonsari.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आमच्या देवा स्वर्गार आसा आमी तुका नमन करता आमी तुका दिनवास दिता तुझे मोहिमे परगोण दिता मोहिमा मोहिमा देवा मोहिमा देवाक उत्सर्गी शांती शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवाक उत्सर्गी जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तूं आयक सोम्या संसाराच्या सोडवणारा मेलो शिकोर काकलूत आमकां मोहिमा देवाक उत्सर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवाक उत्सर्गी मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका जेजू क्रिस्ता मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या मोहिमा त्रिएक उचित देवा मोहिमा देवाक उत्सर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवाक उत्सर्गी प्रार्थया थोडा वेळ ओगीच रावन नवो घोराबो घडोवंक येतल्या ऑल्विन आनी एलिशन हांचे पासत मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दोयेन आयकून घे. ऑल्विन आनी एलिशन तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लोगनांत एकवटात तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्यो उरपणजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. बागीवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. तुमी बायलांनो तुमच्या घोवाक खालत्यो जायात. अशें तांचे मदले कोणूय आजून सोबत मांडून घेवंक नासलोले आसात जाल्यार उतरा वेणे आपल्या पत्नीचे चालीनूच ते जिखून येतले. कित्याक आपले पत्नी आनी निर्मळपणान माणसुगेन जियेतात म्हूण ते पळयतले. विणलोले केंस, भांगाराची कांकणां, नाजूक आंगोस्त्रां असल्या भायल्या वस्तूंची तुमची श्रिंगारणी जावं नये. तुमची श्रिंगारणी जावं दी भितरली, काळजाची, बिगडना तसली. एक शांत आनी दुलोप काळीज ही आसा देवा मुखार मोल आसलोली श्रिंगारणी. हेच भाशेन देवाचेर विस्वास ठेवून जियेताल्यो त्यो भक्तिवंत अस्तुऱ्यो आपल्या पोतींक खालत्यो रावन आपली श्रिंगारणी करताल्यो. अशी सारा अब्रामाक आपलो दोनी म्हूण उलो मारून ताका खालती रावो. भिरान नासतना आनी हुस्क्या विणी तुमी बरे भाशेन जियेशात जाल्यार तुमची त्यो दुवो जातल्यार. तेच परी पोतिनो तुमच्या पत्नी वांगडा एकामेकाक समजून जियेतात.
बायल ओदीक असोक्त जाली जाल्यार तरी तुमचे बरोबर एकाच जिविताचे कृपेची ती दायजीण देखून फावो तो मान तुमी ताका दिवचो. हे भाशेन तुमच्या प्रार्थनांनी कसलीच आडखळ तुमकां आसची ना. शेकी तुमी सगळीं तुमचे मदें एका मनाची जायात. दुसऱ्यांचें सूख दूख तुमचें करात. भाव भयणींनो मोग करात. भाव भयणींचो मोग करात. पेल्याक कोनवाळायेन वागोयात. काळजान खालती जायात. वायट वायटां कदींच फारीक करूं नाकात. वो बेमानान उरफाटी दुसऱ्यांक बरें मागात आनी देवूय तुमकां बरें करतलो. हेंच दायज घेवन देवान तुमकां पाठयलां. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Tuzo donia ekivalti zori sarko wawot veta pritimo tuzo donia ekivalti zori sarko wawot veta Bog tuzo donia Maka tuzo mo yaat mi jivitan awin solcha Mog tuzo donia di maka tuzo mo yaat mi jivitan awin solcha Ritimo tuzo donia ekivalti zori sarko wawot veta Ritimo tuzo donia ekivalti zori sarko wawot veta. उद्काराक सगळ्यो उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देवाचे उतर आयकतात ती सुभागी आनी ताची कोशी पाटा ती सुभागी Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, ओरुंबाक तावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हळें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नाय.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेशा मोगाळ्या बाबा भणीनो आनी अपुरबायेच्या ऑल्वीन आनी एलिशन एक फावट अशें घडलें आदीं लग्न संस्कार फिरगोजेंत आनी एके भाशेन आमी जाणां लग्न संस्काराक सुमयार आमी यादगारी कशी कितें करता फोटो काडटा विडियोग्राफी करता उगडास सुरूंक. तुमकां आयची डेट तुमी विसरतल्यात ना, सदांच उगडास उरतली. कित्याक आयच्या दिसाक तुमी हो लग्न संस्कार जोडलेलो येता त्या वर्साक आयच्या दिसाक लोक तुमकां विश करतल्यात न्हू. तशेंच लग्न संस्कार जोडलो ताजो उगडास करूंक तुमी आज एकामेकाक दितली ती मुदी तुमकां उगडास करतली. आनी जे भाशेन तुमी आमी म्हणटा फोटो काडटा आल्बम करता विडियोग्राफी करता तें पळयल्यार लग्नाच्या दिसाचो उगडास तो कदींच मरचो ना. अशेंच खंय त्या लग्ना सुमयार एके भाशेन फोटोग्राफी चलताली. आमी जाणा आतांचे मॉडर्न कॅमेराज जाय ते फोटो तुज्यान दवरूंक जातात, नाका ते डिलीट करूंक जातात, एडीट करूंक जातात. पयलींच्या तेंपार तशें न्हय. फिल्मांक कितले येताले जाणात तुमी 35 सुमार फोटो येताले आनी एक पाटी काडलो तोच धुयलो जालो. एडीट करूंक जायनासलें. आनी फोटोग्राफरान खंय तांचे फोटो काडल्या उपरांत के भाशेन ते आमी जाणा डिवेलप करतात आनी तो खुशाल आसलो, बरे फोटो येयल्यात. पूण जेन्ना फोटो तांकां दिवपाचे आसले अकल न्हवऱ्यांक घोव बायलांक तेन्ना खंय तो भिलो आनी फोटो तांकां दिवंक सोदिनासलो, आकांतलो. कित्या पासत रेस्पेर जाल्या उपरांत भायर खंय तांणी फोटो काडलेले दोगूय अकल न्हवरेक दवरून आनी थंयसर खंय ती उबी रावली ताच्या फाटल्यान खंय एक तोकटो आसलेलो नोटीस बोर्डांत ही उतरां बरयलोलीं. फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो वॉट दे आर डुईंग. आनी ही खंय उतरां दर एका फोटवाचेर फाटल्यान आसलीं. म्हणटकूच तो भिलो, सायबा बापा तांकां बोगोस, कित्याक तीं कितें कोत्तात ती नकळत. तर तुमी जाणा तुमी कितें कोत्तात तीं ऑल्वीन एलिशन जाणात न्हू. विसरतलीं कितें कोत्तात तीं ना. लग्न संस्कार तुमी जोडला म्हणटकूच कदींच एके भाशेन जिरोन वेता तसले न्हय पूण सदांच तोकता तसलो कोरार तुमी जोडूंक हांगासर आयल्या. आनी हें म्हणटना एक देख दिता. फाटल्या दिसांनी हांव लग्नाची दोतोन घेतालो, प्री नापशाल इन्क्वायरी करतालो. एका लागीं एकल्या चेडवा लागीं हांवें विचारलें लग्न संस्कार कितें, कॉन्ट्रॅक्ट काय कवनंट काय विचारलें त्या काळांनी. आनी ते म्हणूंक लागलें फादर लग्न म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट. सारको हा जबाब. ते कॉन्ट्रॅक्ट काय कवनंट. कवनंट कॉन्ट्रॅक्ट खंयचो जे प्लेयर क्लबा लागीं सायन करतात 5 वर्सांचो. 5 वर्सां जाल्या उपरांत कॉन्ट्रॅक्ट काबार म्हज्यान तो क्लब सोडून दुसऱ्या क्लबाक वचूंक जाता. आनी हांवें ही देख दिली आनी ताणें म्हणलें वय फादर कॉन्ट्रॅक्ट न्हय तो पूण तो कवनंट वीच लास्ट फॉर एवर. कोरार की तोकता तसलो कोरार आनी तो सासनाक उरता मोरोपर्यान. आनी असलो कोरार आज तुमी घडोवंक येतात आनी हेका लागून तुमी विशय विचून काडला देवान जोडला त्या मनशान मोडूं नये. मोरोपर्यान सासणीक एक वोट जोडूंक. आनी जर तर मोरोपर्यान सासणीक एक वोट जोडटलो जाल्यार कोणाचेर आदारलेलें आसा, तुमचेर आदारलेलें आसा. आनी हेकाच लागून जेन्ना आमी कोरार करता हो कोरार आमकां उगडास करुनी जो कोरार देवान इस्रायल पोरजे लागीं सुरवातेक केलो, जो कोरार क्रिस्तान पवित्र सभे कडेन घडोवन हाडलो तो कोरार. तसलो कोरार म्हणल्यार सासणीक जिविताक तोखतलो कोरार. आनी जेन्ना आज हो कोरार तुमी घडोवंक ह्या देव मंदिरांत आयल्यात हे वेदी मुखार आमी जाणा कोणाक तरी साक्षी दवरूंक. आनी कोणाक साक्षी दवरतले हांव देवाक साक्षी दवरून देवा मुखार हो करार तुमी जोडूंक आयल्या जाल्यार तुमी देवाक भास दिता. वय सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुमी एकामेकाक विस्वासी रावतल्या आनी सगळ्या काळजान एकामेकाचो मोग करतल्या. आनी जर तर देवा मुखार ही भास दिल्या तोच देव तुमकां एके भाशेन आदार दितलो. ती भास चालू दवरूंक, ती भास जिवंक आनी तुमचें लोकनीक जिवीत सुफळ करूंक. म्हणटकूच चड सांगिना तुमचें लोकनीक जिवीत सुफळ जातलें जाल्यार 2 वस्तू करूंक तुमी गरजेचें. आनी तें म्हळ्यार पयले सुवातेर देवाक फावो तो वेळ दिवंक.
कित्याक सुरवातेक हांवें म्हणलां तुमचो एकवट लोकनीक जिवितांत तुमीच घडूंक ना, पूण तुमचो एकवट कोणें घडला? देवान घडलेलो आसा. देवान जोडला त्या मनशान म्हणटा म्हणटकूच ज्या देवान हो एकवट घडला त्या देवाच्या आदारान तुमी तुमचें लोकनीक जिवीत चलोवंक जाय. नाजाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रितीच्या ऑल्वीन आनी एलिशॉन, देव तर ना लोकनीक जिवीत कोसळटा. देव जावन आसा बुन्याद. ह्या बुन्यादीचेर जेन्ना म्हजो कुटूंब हांव बांदून हाडटा, सगल्या वादळ मोदाचेर हांवें आड जैत व्हरूंक जाता, गोड तीर म्हजो कुटूंब सांबाळूंक जाता. म्हणटकूच मागण्यांक फावो तो वेळ दिवन तुमचो लोकनीक करार देवाच्या आदारान तीर गोड करूंक वावरात. दुसरे सुवातेर बागेवन पेद्रो आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, एका मनाची एका चिताची जायात, समजिकायेन वागात. पूण जायते फावटी लोकनीक जिवितांत घडटा तें कितें? जें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता तसलें. जेजू म्हणटा जेन्ना ताका कोसाक लावंक फारीज येतात आनी म्हणटात, पळय आमकां मोइजेसान लोग्न पत्र मोडण्याचें पत्र दिवन बायलेक सोडूंक रजा दिल्या. आनी जेजू कितें म्हणटा? तुमी तुमच्याच वाद्याचें देखून हें अशें घडलां. म्हणटकूच लोकनीक जिवितांत म्हाका जाय ते भाशेन म्हज्या वाद्या प्रमाणें हांवें जिवंक जायना. म्हज्या वाद्या प्रमाणें जियेल्यार म्हज्यो करण्यो दुसऱ्याचेर एके भाशेन प्रभाव घालता. हें मनान धरून एक मनाची जें कितें आमी चिंताव एक मनान, जें कितें आमी एके भाशेन जियेताव एक काळजान एका चितान आमी जियोवची गरज. म्हणटकूच पक्षाचें मत न्हय, पूण एक मनाची जावन एकामेकाक समजून आनी एके वाटेन चिंतून आमी डिसिजन घेवची गरज. आनी जो तर म्हाका जाय ते भाशेन हांव करतां, घोवान म्हळें बायल आपणाक जाय ते भाशेन आपूण करता, लोकनीक जिवीत जिवंक आमी पावचें ना. आनी हाकाच लागून मोगाळ एलिसन आनी ऑल्वीन, तुमी दोगूय एकामेकाक समजूंक एक मनाची एक चिताची जावची गरज. आनी जेन्ना अशें घडटलें मोगाचो आनी कितें भाशेन पवित्रपणाचो कुटूंब तुमी बांदूंक पावतले. जो कुटूंब केन्नाच मोडचो ना, जो कुटूंब देवान घडला तो कुटूंब तुमी सासनाक तीर गोड सांबाळूंक पावतले. असले सोत्रे कावडे हे आमच्या नव्या कुटुंबा सवें घडूंक ह्या वेळार हे मिसांत आमी होतकोत्यान तांचे पासत मागुया. आमेन. सगलीं उबी रावया. दोन विटनेस मुखार येवचे. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले पोरचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपलो शिक्को मारून थीर कोच्याक तुमी याद्यो मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. बावतिजमान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोर पर्यान विस्वाशी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाडूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गोठाय दिता. ह्या बसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. ऑल्वीन आनी एलिशन, कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगल्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगल्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात? हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतलीं कुशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताचे आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणें तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? हांव तयार आसां. लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजीर तुमची कोबलात उच्चारात. हांव ऑल्वेन तुका एलिशॉन म्हजी पोतीन म्हूण घेतां. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलो आनी सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो.
आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव एलिशॉन तुका ऑल्वीन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशेंच दुखान, पिडेन तशेंच भलायकेन तुका विस्वाशी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सोबे उजीर एकामेकाक दिल्या ती कपलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. एलिशॉन म्हज्या मोगाची खुणां म्हूण ही मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणां म्हूण ही मुदी हांव तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ऑल्वीन म्हज्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची मुदी खुणां म्हूण ही मुदी हांव तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या मोगाळ बाबडीनो आज ऑल्वीन आनी एलिशॉन पोती पोतीन नवो घराबो तांणी घडला. एकामेकाक लग्नाचो संस्कार दिला. तांचे पासत देवाक आमी दिनवासुया आनी तांच्या एकवटाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. Accept you from the hands of my God. I accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. I accept you from the hands of my God. I accept you from the hands of my God. You are God's gift to me, a beautiful gift. This gift of love God has given me. From this day we'll live in love, together in the love of our God. You're precious to me, you're my God. In your joys and your griefs, I'm with you. I accept you from the hands of my God. I accept you from the hands of my God. उबी रावया. निकतोच ऑल्वीन आनी एलिशॉन आनी नवो घराबो घडला पूण तांकां देवाच्या आदाराची गरज. हेंच मनान धरून तांचे पासत कायमच्यो गरजो देवा बापा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सगळे क्रिस्ती पोरचेक भावार्थाची वाट दाखयतना लग्न संस्कार घेवंक तयार जातल्यांक जेजूचे शिकवणे प्रमाणे तयार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. दोयाल बाप्पा, आमचे मागणी आयकून घे बाप्पा. ऑल्वीन आनी एलिशॉन हांणी सदांच कसलेच दुबावा नासतना एकामेकाच्या मोगान जिवंक आपलो घराबो मोगाचो आनी एकवटाचो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
दोयाल बाप्पा आमचे मागणी आयकून घे बाप्पा. ऑल्विन आनी एलिशॉन हांणी रोसणेच्या वावरान पवित्र सोबेच्या शिकवणे प्रमाणे वांटो घेवंक आनी आपल्या भुरग्यांक देवा पेल्याच्या मोगान वाडोवंक तशेंच जिवितान येतोल्या कोश्टांक जेजूच्या उजवाडान फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाप्पा आमचे मागणी आयकून घे बाप्पा. ऑल्विन आनी एलिशॉन हांचे आवय बापायन तांकां बरें शिक्षण दिवन रीत रिवोशेन वाडयल्यांत. तांचे आवय बापायचे देवाचो आशिर्वाद मागतना तांच्या भुरगेपणाचें बरेंपण पळोवंक फावो जावंक तांकां देवान बरे भलायकेन दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाप्पा आमची मागणी आयकून घे बाप्पा. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या नव्या जोडप्याच्या मनाक भावार्थान केल्ली आमची मागणी तुजे दोळ्यान आयकून ती शार्ती पावय. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दुबळ्यांक दान. आयज ऑल्विन आनी एलिशॉन आपलो लग्नीक दीस समारंभताना आपली कुशालकाय आनी मोग दुबळ्या सोवे वांटूंक ही आपली मोगाची भेट याज्ञिकाच्या हातांत घालतात. उंडो आनी सोरो. दर एक गंवाचो कोणो आपल्याकूच मोडून उंडो तयार करपाच्या वावरान आपलें खाशेलेपण दाखयता. तशेंच दर एक दाखवेल आपल्याकूच पिळून दिवन सोऱ्याचो जिनस तयार करता. हेच पोरी ऑल्विन आनी एलिशॉन एकामेका पासत आपल्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी मोडून दिवन दर मिसाची भेट तांकां बोळ जावंक आनी हे पोरी आपल्या लग्नीक जिवीत मोगाचे बांदपासान सांबाळूंक ह्या उंड्या सोऱ्या बराबर आपल्याकूच ती हे खुणे वरवीं बापाक भेटयता. Mogan Bapa Beto Hadam Goa Uno Daka Soro Okli Nauria Transo Yekwo Tuji Vedi Ami Vota Mogan Bapa Beto Hadam Fola Chine Kate Jivitache Uban Bore Tuji Vedi Ami Vota. म्हज्या बापा आपणे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपतां ती देणी दोयाळपणी मानून घे.
लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकठायलें तर तूंच तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मोहिपासान सांबाळ. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सोर काळांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सगळे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे मोहिमेचे दायजी सोयगी. देखून जेजूच्या मर्द आनी पुनो जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे पोरजे लागीं स्थापलोय तोगच्या काळा काळीन. उतरां वरती येवजणी तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफोळ खुणां तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याचे काळजांत आशा वाडटा. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच थाळ्यान आमी गायता. Povit, 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 povit. Povit, 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 povit. Povit, 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 povit. Povit, 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 povit. Dorbaraco sorvespor tu. Dorbaraco sorvespor tu. Sorgani संसार बोला बोला तुझ्या वैभवा. पोवीत 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 पोवीत. पोवीत 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 पोवीत. पोवीत 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 पोवीत. पोवीत 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 पोवीत. Sorgi zoi, tuka zoi zoi. Sorvesporaci navi yeta taka zoi. Sorgi zoi, tuka zoi zoi. Sorgi tuka zoi zoi. Povit, 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 povit. Povit, 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 povit. Povit, 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 povit. Povit, 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 povit. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù ci gonzalo, Gesù novianietto, Gesù novianietto. Gesù melo, Gesù ci gonzalo, Gesù novianietto, Gesù novianietto. Gesù novianietto. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजी कुळांनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुलसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ओदी करून लग्न संस्कारांत एकवटलेल्या ऑल्वीन आनी एलिशन हांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दौरता बागेवन जुजे वाजा आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आनी भावार्थान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. हो किरीत वेळ आमी ह्या जोडप्या पासत मागता जाल्यार मागतलो ऑल्वीन आनी एलिशन हांणी दिमी घालूंक आनी आमी उबीच रावन तांचे पासत हें मागणें करूंक. दिमी घालया दोगांय. लग्ना बेसान भितर सरून वेदिशी आयलोले न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटली दवर म्हूण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रोसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रोसलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शार्ती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कोळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या खोराराचो उपकार पोती पोतिनीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतोच तोच भावार्थ्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर ऑल्वीन आनी एलिशन तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदान आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात ते कुटूंब मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे परमणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे वांगडी जावं ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे एलिशनाक तुज्या शुभाम देणयांनी भर. पोतिनीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोवं. ह्या तुज्या पुता ऑल्विनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विस्वाशी पोती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं ओतरेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. उबी रावया. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत को आमची काकलूत को
देवाची शेली संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कून आमची काकलूत कून देवाची शेली संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी आमकां शांती दी होच तो जेजू आपल्या बापाची शिकवण मनान धरून आमकां सांगता जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये ह्याच जेजूक एकवटून तोखता तसलो करार बांदूंक फुडें सरतलीं ती आमी सगळीं सौभागी सुम्या तुझे म्हाका फावना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थया उबी रावया सुर्गींच्या बापा ऑलवीन आनी एलिशॉन तुज्या पुता आनी धवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोसान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या दोनूय देण्या पासत तुका दिनवासून विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भावा भयण सदांच तुका एकवटलोली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कोळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन ह्या वेळार हांव निमाणो आशिर्वाद दितलो त्या उपरांत मी सोंपल्या उपरांत सगल्यांक आमी क्रिस्त प्रसाद वांटल्या आनी त्या उपरांत कोणूय दिनवासनी करूंक सोदता ताणी करची हो आशिर्वाद पयली 3 मागणी आसात ती फकत अकोल न्हवऱ्यांक 9,000 जाल्यात तांकां आनी निमाणो आशिर्वाद आसा तो आमकां म्हणटकूच पयल्या 3 मागण्यांनी फकत अकोल न्हवऱ्यान तुमीच मान बागावची सुर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या खोऱ्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं आमेन तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळूं तुमकां बुजवण आनी सगल्या लागीं शांतीन तुमी जिवूं आमेन देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं दुर्बळ्यांक आनी कोतीदुखींक सांपडलेल्यांक तुमी पावूं आनी तुमच्या दोयाळ कोरण्याची सरकार तुमकां इनाम मेळूं आमेन आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा समेस्तांचेर सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Soy pretty mogu wasta, tu indewa chirasa. 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 Soy pretty mogu wasta. Angaci suciamo Soy pretty mogu wasta. Gesù amce dato sport Soy pretty mogu wasta. Anondani vorte Soy pretty mogu wasta. Anondani vorte Soy pretty mogu wasta.
सोयी प्रिती मोग वचता तुई देवाची आसा 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 देवाची बिरा सोयी प्रिती मोग वचता ताचो मोग आमच्या सोयी प्रिती मोग वचता तोर कोऱ्या मोनान कोची सोयी प्रिती मोग वचता प्रीती एकामेकाची सोयी प्रिती मोग वचता प्रीती एकामेकाची सोयी प्रिती मोग वचता सोयी प्रिती मोग वचता तुई देवाची आसा 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 Calzan moja aile Horizontus maka dila Soglaut maka Tuzot kielai mogan Tuja maka bulai Begunarga Jisu mogalai Calzat sodat ratu moja Begunarga Jisu mogala Calzat sodat ratu moja I would like to thank God for this beautiful day. I would like to thank Father Royal as well for the service that he has given us in the Mass. I would like to thank my parents, my in-laws, the best man, the bridesmaid, and I would also like to thank everyone who is involved in the Mass as well. Thank you for coming. I would like to thank Jonuska Studios as well for capturing all these moments for us, as well as the church who has also helped us with the YouTube link. I would like to thank the choir as well. Everyone, thanks for coming. प्रितीच्या मोगाळा पडून अपूर्बाईच्या ऑल्विन आनी एलिशॉन पाद्विकाराच्या नांवान आनी फिरगोजीन वावुरतले यादनीक आसा फादर मार्सेलीन फादर युकरीस आनी म्हज्या नांवान तुमकां शबासकी आनी पोरबी कित्याक आज तुमी एकामेकाक हो लग्न संस्कार दिला जाल्यार शबासकी दितना कितें भाशेन तुमच्या घरच्यांक कधी करून आवय बापायक आमी शबासकी दिता कित्याक तांच्या मार्गदर्शना खातीर आनी तांणी केल्ल्या त्याग सॅक्रिफिसा खातीर तुमी आज ह्या पावंड्यार पावलेलीं आसात म्हणटकूच म्हजी पोरबी तांकां आनी तुमच्या घरच्यांकूय बा कितें भाशेन हांव सगल्याच्या नांवान उदी करून कोंगुडच्या आमच्या गांवच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुका एलिशॉन आमच्या गांवांत आमी तुका येवकार दिता तूं खंयचें गांवचें वास्कोचें ना आसता तूं कलंगूटचें कोणें विचारल्यार तें सांगूंक जाय कलंगूटचें म्हूण आं हय म्हणटकूच सगळ्यांच्या नांवान तुका आमच्या गांवांत आमी येवकार दिता तुमच्या लग्नीक जिविताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी तुमचे पासत मागतल्या म्हूण आमी तुमकां आस्वासन दिता गॉड ब्लेस यू आतां जाय जाल्यार एक फोटो काडचो मागता लोकां लागीं कोणेंच तांकां हात दिवन ओबँग मारून वीस करची न्हय ह्या परिस्थितीक लागून आमी सगल्यांनी काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांचो एकामेकाचो जीव आमी राखचो सांबाळचो
ह्याच मनान तुमी समजतल्यात म्हूण मागता. चड फोटो काडचे न्हय, कित्याक 5 रोखडेंच हांगासर मीस आसा. फोटो काडात पूण मातशे बेगीन करात. Binwasta Bapa, lungsos cara paso. Geto liang toza, novia besa cebo. Binwasta Bapa, lungsos cara paso. Geto liang toza, novia besa cebo. Tuwece gurun dila, murung zaina kenas munsha. Zangka tuwece kai kelia, sabale kakalis mona. Tuje na tuzo mo kulit kuru, shekan shek sodan kalaplia lopna. Tuje na tuzo mo kulit kuru, shekan shek sodan kalaplia lopna. Binwasta Bapa, lungsos cara paso. Geto liang toza, novia besa cebo. Binwasta Bapa, lungsos cara paso. Geto liang toza, novia besa cebo. Stand hand in hand, they exchange wedding bands. Today is the day of their dreams and their plans, and all of their loved ones just wanted to say, may God bless this couple who married today. In good times and bad times, in sickness and health, may they know that riches are not made for wealth, and help them face problems they'll meet on their way. Oh God bless this couple who married today. May they find peace of mind comes to all who are kind. May the rough times ahead become triumphs in time. May all their children be happy each day. Oh God bless this family who started today. In good times and bad times, in sickness and health, may they know that riches are not made for wealth, and help them face problems they'll meet on their way. Oh God bless this couple who married today.